सीएएचेर आर्चबिशपान स्टेटमेंट काढलो आणि बीजेपीत राजकीय वादळ सुरू. सगळ्यात पयलीं माविनान चर्चेच्या आड भूमिका घेतली. आमदार कार्लोसय मातसो फावरात उलयता. I have one thing very clear. No religious head has got the right to interfere in the governance of any state or any country or comment especially a comment which will bring about an opposition on a communal basis. They should not even be indirectly seen as inciting some sort of anti-communal passion. They should not even be seen to be doing that. That is what is wrong. Our senior colleague Marvin Gujino has given his opinion. And I feel that he is right partially, not fully, totally. See, because even the Archbishop has got a right to look after his folk. He can guide his people. माविनाचेर मंत्री मायकल उलयलो. तो म्हणटा धर्मगुरूंक आपले मत मांडपाचो अधिकार आसा. राजकारण्यांनी तांच्या विरोधात उलोवपाचो अधिकार ना. धर्मगुरूचेर उलोवपाचो आमकां अधिकार ना म्हूण मायकल कांय मिडिया कडेन उलयलो. अलिना म्हणटा सरकार आनी चर्चीच्या प्रतिनिधींनी बसून उलोवन प्रश्न सोडोवंक जाय. काब्राल म्हणटा दर एकल्याक उलोवपाचो अधिकार आसा. Speech is a democratic right. Vis-a-vis CAA may be dialogue between the representatives of the church and the government to find a solution which is so important to maintain the secular fabric of the state. No, everybody has a right to give his own views. This is a democratic country. Everybody's views have to be respected, and it's up to every religious head. He's a religious head. His views have to be respected. His views are his views. You cannot ask him. But one of your colleagues. No, I don't want to comment. I don't want to comment on anybody. After all, the Archbishop holds such a high position in the state. He has a right to express his views. Our party has a right to do what it has to do. So ultimately, we have to respect each other's views. This is a democratic society. We have to accept and move along. Church, टेम्पल, मॉस्क ही सेपरेट विषय. पयलीं आमी इंडियन सिटीजन हे आमकां कोण काडूंक शकना. देशा भितर दीस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सो कोणूय कितें स्टेटमेंट करूंक शकता. म्हजें ज्ञान घालून हांवें विचार करपाक जाय. सो म्हजें ज्ञान सांगता की हें जें केलां हें रॉंग न्ही. सो म्हज्या ज्ञाना भितर जर तिसरो घालूंक शकता जाल्यार म्हाका कन्विन्स कर न्ही. म्हाका जर कोण तुमी म्हणटा कोणें मुस्लिमान काडलें, कोण चर्चीन काडलें, कोण हेणें काडलें, कोण हिंदून काडलें, हेणें म्हाका आपय मरे आनी म्हाका कन्विन्स कर की तूं कितें सांगता तें रॉंग जाल्यार हांव म्हजें स्टेटमेंट चेंज करता. इफ एनीबडी कॉल्स मी आय वील गो अँड सीट अक्रॉस द टेबल अँड सी इफ वी कॅन सीट अक्रॉस द टेबल अँड प्रूव टू मी दॅट दिस इज रॉंग. आय वील ऑल्सो बॅक द स्टेट. बीजेपीच्या कोर ग्रुपांतलो आनी दक्षिण गोंयचो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान सोशल मिडिया वयल्यान चर्चीचेर चढाई सुरू केल्या. सीएत भेदभाव आसा जाल्यार सरकारी ग्रांट्सा विशीं मायनॉरिटी संस्थांक खासा अधिकार दिवपी आर्टिकल 30तूय भेदभाव आसा म्हूण सावयकराचो आर्ग्युमेंट. सीए वेल्यान बीजेपी भितर 2-4 तोणां आनी बीजेपी आड चर्च अशें सध्या तरी चित्र. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.